न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। हांव गौरीश पुरो वामणकर आनी हो आमचो न्यूज रूम म्हटल्यार हांगासर जे तुमी गोमंतक टीव्हीचेर आमच्यो न्यूज अपडेट्स पळयतात, त्याच बरोबर आमचे गोंयच्या काना कोपऱ्यांनी जे रिपोर्टर्स आमकां बातमी धाडटा किंवा लायव्ह अपडेट तुमकां दिता, त्यो बातम्यो जेन्ना हांगासर पावता तेन्ना गोडशें करप काय खतखतें करप जे ज्यांच्या हातीन आसता ते ह्या डेस्काय वयलें काम आसता। एक आमच्या डेस्क म्हटल्यार न्यूज रुमान आमची दोन तीन विभागणी केल्लेली आसा। एका सायडीन आमचे न्यूज एडिटर बसता, व्हिडिओ एडिटर, त्या नंतर हांगासर जे बसता ते डेस्काचे मनीस, ते बातम्यो कश्यो तयार करप, त्यांच्या शब्दांनी त्यो तुमच्या पर्यंत कश्यो पावप, हे डेस्का वयले आमचे लोक करतात। तर हो पयलो आमचो जो मनीस आसा तो म्हटल्यार डेस्काचो हेड सुशांत, जो 100 उतरांची जी बातमी 10 उतरांनी तुमच्या पर्यंत पावपाचो पुरेपूर प्रयत्न करता। आयज तेज्या शब्दांनी आमी आयकुया तेणी आयज खंयची बातमी केला। सुशांत, खंयची बातमी आयज इम्पॉर्टंट आहा तुज्या खातीर? आयची म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार इस्रायलान गॅर पेटला। रशिया युक्रेनाचे गॅर तुमकां खबरच आसतलें, फाटले कितलेशेच म्हयने हे गॅर चालू आसा। तेज्या उपरांत जे गॅर पेटला ते इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदीं गाजा पट्टींतल्यान जो हमास दहशतवादी जी संघटना आसा तेंच्यांनी इस्रायलाचेर आयज सकाळ फुडें 5000 रॉकेटां फायर केली। कर 1 आनी 2 न्ही, 5000 रॉकेटां फायर केली। ह्या हल्ल्या उपरांत ते इस्रायलाचो जो PM आसा बेंजामीन नेतन्याहू तेणी युद्धाची घोशणा केल्या। आतां मेरेन इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदीं गॅर पेट्टालेच, पूण बारीक सारीक हमले आसताले। पूण आयज इस्रायलाच्या इतिहासांतलो सगळ्यांत व्हडलो जो दहशतवादी हल्लो आसा तो गाजा पट्टींतल्यान ह्या देशाचेर जाल्लो आसा। ह्या हल्ल्यान इस्रायलाचे कितलेशेच नागरीक मेले, ते भायर तेंच्यांनी जे दहशतवाद्यांनी जी बाँड्री आसली गाजा पट्टींतली ती पाडून इस्रायलान प्रवेश केलो। थंयच्या नागरिकांक हॉस्टेज केले, तेंची जी मिलिटरी आसली तांकां सैनिकांक हॉस्टेज केले, तेंचे टँक हे केले, बॉम्ब घालून मोडून उडयले। आनी तेज्या उपरांत आतां इस्रायलान आपलें ऑपरेशन राबयलां। गाजा पट्टींत तेंच्यांनी हवाई हल्ले सुरू केल्यात। ते भायर जे रस्त्यार मेकळेपणान जे भोंवपी जे दहशतवादी आहात तांकां अरेस्ट करपाचें काम चालू आसा आनी जे ऑपरेशन तेंच्यांनी एक राबयलां आनी हे युद्ध आतां केन्ना मेरेन चलता तें पळोवचें पडटलें। तर इस्रायलाक जे गॅर घडलेले आसा तेतून आमचे भारतवासी जे थंय आसा इस्रायलाक, तांकां पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन एक सादूरतायेचो इशारो लेगीत दिल्लेलो आसा की तुमी थंय सादूर आनी स्वताची काळजी घेयात म्हणून। त्याच बरोबर आमचे एंकर कम टॅलेंटेड यंग अशे एंकर आनी डेस्क बातम्यो करपी समिधा आमच्या बरोबर आसा। समिधा, तुवें खंयची अशी बातमी केल्या? आयज NCCPची पत्रकार परिशद जाल्या आनी अशी वावडी पातळ्ळ्या की महाराष्ट्रान NCP स्प्लीट जातलो, पुणून NCP जो आसा तो गोंयांत आनी महाराष्ट्रान केन्नाच स्प्लीट जावपाक शकना अशें विधान जुजे फिलीप डिसुजान केलां। आनी जर कांय कार्यकर्ते NCPंतल्यान जर भायर गेल्यात जाल्यार तांच्या पर्सनल कारणाक लागून गेल्यात, पूण NCP पक्ष हो घटमूट आसा आनी तो फक्त शरद पवार हांकां लागून आसा अशें विधान जालें आसा आज।
त्याच बरोबर आमचे जे ब्रेकिंग्स रोखडेच मिनटांनी सोशल मिडियाच्या प्लॅटफॉर्माचेर घालीत आसता ते म्हणजे आमचे रती तुका आयज खंयची ब्रेकिंग इम्पॉर्टंट कशी दिसली आनी तुवें रोखडी ती अपडेट केली? काणकोणची एक फाटल्या दिसांनी न्यूज आयिल्ली की एका स्कूल टिचरीन एका स्टुडंटाचेर मारहाण केल्ली म्हणून. ह्या स्कूल टिचरीक आयज सस्पेंड केला. तर काल ताका जामीन मंजूर जाल्ली पण आज ताका सस्पेंड जाला. तर आतां असो एक प्रश्न पालकां मदीं म्हणजे क्रिएट जाल्लेलो फाटले तांच्या मदीं भंय क्रिएट जाल्लो की आपली भुरगीं स्कुलांनी कितली सेफ आसा ती. तर अश्योच सगळ्यो अपडेटी घेवपा खातीर आनी प्लस तुमचेय सगळे ओपिनियन मांडपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक सदांच फॉलो करात. सगळ्या आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी दैनीक गोमंतक वेबसायटीकूय विजीट करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. वर्ष आमचे सामके ते स्मार्ट कसले सामके पावरफूल अशे रिपोर्टर जे प्रत्येक घडामोडीचेर रोखडेच त्या जाग्याचेर पावता आनी आपल्या परीन तुमच्या पर्यंत गोमंतका टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान अपडेट्स तुमच्या पर्यंत पावपाचो ते यत्न करीत आसता. तर ते वर्षा आयज आमकां हांगासर मेळ्ळे. हरशीं ते फिल्डार आसता सो आयज ते हांगासर आसा सो तेज्या कडल्यान जाणून घेवया तेणी आयज खंयची बातमी केल्या. ओके, सो फाटल्या दिसांनी आमी पळयत आसा की 34 साकून जो भरपूर घोग्यांनी जो गोंयान पावस पडटालो आनी सगळी कडेन पावस आमकां दिश्टी पडटा. सगळी कडेन आमकां उदक दिश्टी पडटालें. खंय तरी झाडां पडटालीं, खंय लायटीचे खांबे पडटाले. ते आतां खंय तरी पावस आतां जो आसा तो खंय तरी बंद जाला आनी फुडल्या 4 दिसांक पावस आसचो ना अशें IMDन जाहीर केलेलें आसा. पूण हो पावस जो आसा तो फक्त सिटी म्हणजे पणजे, मडगांव, म्हापसा हे जे सिटीनी आसा थंयसर पडपाना, पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी जो आसा तो आजुनूय पावस पडपाक शकता अशें IMDन जाहीर केलेलें आसा. आमचे सिनियर अशे डेस्क बातमी तयार करपी आमच्या बरोबर आसा रश्मी. तुवें आयज खंयची बातमी केल्या? म्हणजे रश्मी हे सामके कठोर धारदार शब्दांनी बातमी बरोवपी, त्याच बरोबर अशें टिंगल उडोवन एक समाज वावुरपी कशें बातमी बरोवपी आनी तेजी सामके शब्द आपले बरोवपाची जी अलंकारीक शब्द ते आपली बातमी सादर कशें करता तेजे कडल्यान जाणून घेवया तेणी खंयची आयज बातमी तयार केला. गौरेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर द कॉम्प्लिमेंट. आणि सेकंड जी सांगपाचो मुद्दो आयची जी म्हत्वाची बातमी आहा ती गोंय आमचें सदींच सैमान नटलां म्हणटा जावं गोंय सदींच 5वें चार अशें आमी म्हणटा. पण गोंयची शेताची जी जमीन आहा ती विकपाचें सत्र सध्या सुरू जाला. बऱ्याच प्रमाणान रियल इस्टेट लॉबी जी आसा तांकां विकता. अशें वारंवार राजकीय जावं सामाजीक मळा वयल्यान जायत्या वेळार जायत्या जाणांनी दाखोवन दिला. सो आयज समाज कल्याण मंत्री आमचो सुभाष फळदेसाय हांणी विधान केलां की शेताची जमीन विकशा जाल्यार सादूर रावात. सरकार तुमचे हे अशे गैरप्रकार जावं हे गैरवेवहार कशेंच खपोवन घेवचे ना. कारण कितें जाता जाणा गौरीश की अश्यो जमिनी विकल्यो काय आतां गोंयांत फक्त 5वें चार गोंय उरोंक ना, आतां कॉन्क्रिटाची जंगलां उबी रावपाक लागल्यात. सो शेताची जमीन विकू नाका, प्लॉट तर करून विकूच नाका. आनी विकपाची जर मनान आसा जाल्यार ते फक्त शेतां रोवपाक व्हडल्या प्रमाणात फार्मींग जावचें, शेतां परत फुलची म्हणून विकात. बांदकामां खातीर विकू नाका, आमकां कॉन्क्रिटाची जंगलां ना. आनी असो जर खंयचो मनीस आपले कडेन म्हटल्यार सुभाष फळदेसाय कडेन येत जाल्यार हांव तेचेर खर कारवाय करतलो. एका मंत्र्यान केल्लें हें विधान खरेंच लक्षात घेवपारकें आहा आनी म्हत्वाचें आसा. कारण अशी विधानां आयज प्रत्येकान करून गोंय सांबाळपाचें सावरपाची गरज आसा. येस गौरीश. आयज डेव्हलपमेंटच्या नांवान खूब कॉन्क्रिटायजेशन जाता, ताका लागून गोंयकार कांय प्रमाणात बोव मारीत आसा की आमचें गोंय आमकां राखून दवरपाक जाय. तेच रश्मीन सांगिल्लें आसा. आमचे एंकर कम डेस्क आमच्या बरोबर आसा संजना. तुवें खंयची आयज बातमी केल्या जी तुका सांगिनशी दिसता? आयज नॅशनल गेम्साची बातमी आसा. चीनान सुरू आशिल्ल्या 19व्या आशियाई खेळा सर्तींत आयज 14व्या दिसाक भारतांत 100राचो म्हणजे आंकडो हुंपला. आयज भारताक सगळ्या खेळा सर्तींनी मेळोन वट्ट 100 वयर मॅडल्सां जिखल्या. म्हणटकून हाका लागून भारत सद्या 4थ्या वळेरींत आसा. गोल्ड मॅडल्स भारतान 25 जिखल्या, मागीर सिल्वर 35 जाल्यार ब्रॉन्झ 40 आसा. आमचे एंकर तशेंच बातमी बरोवपी आमचे दिप्ती जे सदांच आपल्यो बातम्यो तुमच्या पर्यंत पावयता, सदांच बातम्यांनी तुमी ताका पळयता, तेज्या कडल्यान जाणून घेवया तेणी खंयची आयज बातमी तयार केल्या आनी ती सांगिनशी दिसता ताका.
आयज एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार काल शुक्रारा सांजेर कुडचडेच्या असोल्डे वाठारांत रोमन वूड इंडस्ट्रीज हांगा शिशे लाकडाची म्हणजे जी बेकायदेशीर रितीन कापिल्ली लाकडां जी आसा ती जप्त केल्ली आसा. त्या भंगारड्ड्यांत एका गाडयेन ही लाकडांची कुडके जे आसा ते घालून हाडिल्ले आनी थळाव्यांक सुलूस लागना फुडें तांणी राना खात्याक कळीत केले. सो ते उपरांत तांणी थंयच्यान फुजो काडलो, मात जे लाकडाचे कुडके आशिल्ले पळय आनी गाडी दोन्ही जप्त केल्ले आसा आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. दुसरी जी आसा घडणूक ते म्हळ्यार काल सांजचे SGPDA मार्केटांत मडगांव गोंयच्या नुस्तेकारांक धांवणान घालपाचो प्रकार घडलो. सो ह्या विशींची म्हायती जाणून घेवपाक बाणावलीचो आमदार जो आसा वेन्सी वेगस तो आयज सकाळीं ताणें वचून पळोवणी केली आनी ताणें जो प्रश्न मांडला तो खरोच गंभीर आसा की गोंयकार नुस्तेकारांक सरकार आमचो प्राधान्य दिना, म्हणजे बिगर गोंयकार नुस्तेकारांक सरकार जो आसा तो प्राधान्य दिता काय. सो हाचेर विचार करपाची गरज आसा. तर दिप्तीन अश्यो 2 बातम्यो सांगल्यो. ह्याच्यो सविस्तर बातम्यो जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी 7 PM जे 7 PM आमचें बुलेटीन आसता तितून तुमकां ह्यो सविस्तर बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो. आमच्या बरोबर आसा आमचे उत्तेजा. तुवें खंयच्याच बातमी केल्या तूं मातशें आमकां सांग. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार गोंयांत सध्या रेंव काडपाक बंदी आहा आनी हे प्रकार सध्या गोंयांत खूब चालू आसात. आयज सकाळीं फातोडेर बाणस्तारी पुला सकयल पुलिशेन रेंव व्हरपी ट्रक जप्त केले. तांणी पुराय 8 ट्रक 4 होडयो आनी हेर सामान मेळून 2 कोटींचो माल पुलिशेन जप्त केला. तशेंच 14 कामगारांक अटक केला. आमच्या बरोबर आमचे खडेगाद अशे रिपोर्टर आसा जे आपल्या खंयच्याय गोंयच्या कोणशांनी पावता आनी आपल्या तल्लक अशा बुद्धिमत्तेन त्या बातमेचो शहाशा पोस्टमॉर्टम करून तुमच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. ते म्हटल्यार आमचो समीप. तर समीप जाणून घेवया की तेजी आयची म्हत्वाची बातमी खंयची काय म्हणून. एक अपडेट आसा. शेक पॉलिसी वयल्यान म्हणटा तो बोवाळ अजुनूय सोंपना. 2 मिटिंगे जाल्यो, सगळे जाले, बाबा पुता जाल्या म्हणटा, पूण हो विशय आयज कोर्टान गेला. ही अपडेट आसा पळय, ही अपडेट एक्सक्लुजीव आमच्याच कडेन आसा. ही अपडेट आमी तुमकां घेवन येता. सुत्रांनी सांगल्या प्रमाण ट्रॅडिशनल शेक ओनर्स जो असोसिएशन आसा हे असोसिएशन कोर्टान गेला काल. 2 मिटिंगे जाल्यो शेक पॉलिसी वयल्यान. पयली मिटींग जाली ती GTDCन. फक्त त्यांचो इश्यू आसलो तो एज लिमीट आनी क्रायटेरिया, एक्सपिरियन्स क्रायटेरिया. तेजे वयल्यान तो म्हणून सगळे म्हणालो विशय थंड जालो, हें जालो. पूण परत हो विशय CMA फुड्यान मुखार परत गेलो सेक्रेटेरियेटान. थंय बसून व्हडलो बोवाळ जालो. दुसरी मिटींग जाली. तर रोहन खंवटेन सांगलेलें हांगा पॉलिटिक्स चलता, हे चलता, पूण हे मिटिंगेन ना. पूण तिसरी परत एक मिटींग जाली. थंय सगळे निभावले, चल जाले, आतां थारावले म्हणून. पूण काल कोंगूटची एक म्हणटा ती ट्रॅडिशनल शेक ओनर्स असोसिएशन ही संस्था काल कोर्टान गेला हेज्या शेक पॉलिसी विरोधान. कारण कितें तें सांगूंक ना. कारण आमी फुडल्या 2 दिसां भितर तुमकां घेवन येतले एक्झॅक्टली कारण कितें तें. पूण सुत्र सांगता त्या प्रमाण एक्सपिरियन्स क्रायटेरिया पळय, हे एक्सपिरियन्स क्रायटेरियाकूच लागून परत बोवाळ जाला आनी ते कोर्टान गेला. आनी ते म्हणटा कितें, तुमी जवळ शेक पॉलिसी करता तो मी ड्राफ्ट केला तो ड्राफ्ट आमकां दाखयात. आमी ड्राफ्ट वाचता, पळयता बाबा कित्याक बरें कित्याक वायट कित्याक तें आमी तुका सांगता. तुमी आमकां ड्राफ्ट दाखयना, वाऱ्यार गजाली सांगता जाल्यार आमी कशें करतले. पूण एक अनयुजल गजाल म्हटल्यार 2 फावटी मिटिंगो जाता, 2 फावटी हय म्हणटा, सगळें बरें आहा, ऑल इज वेल म्हणटा, तरी परत बोवाळ जाता. हेज्या वयल्यान कितें तें कळना. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता तो एक कोस्टल बेल्टाचो MLA रुलींग येना, तो पॉलिटिक्स करता, बाकीचे हे पॉलिटिक्स करता. पूण पॉलिटिक्सा फाटल्यान समज धंदो पाड घालतले जाल्यार गोंयचो पर्यटनाचो फुडार कितें जातलो. आतां ऑक्टोबर सोंपत येयला आनी ऑक्टोबरान शेकाची लायसनां लीज आउट करता. समज हो घोळ जालो जाल्यार एका शेक सिजनाक परत विलो जातलो आनी परत बोवाळ घालतले बाबा लॉस जालो म्हणून. खंय तरी हो विशय आहा, खंय तरी सामको हे करून जाग्यार घालून बरो मेळोन एकदां तडीक लावपाचो. समज नाका कितें नाका, खंय तरी हेजेर क्लॅरिटी मेळपाची गरज आसा. आनी कोर्टान गेल्यात कित्याक हे तुमकां आमी फाल्यां नाल्यार परवा हेजेर सविस्तर बातमी आमी तुमकां घेवन येतले. तर अशा तरेन आमचे गोमंतक टीव्हीचे रिपोर्टर्स, आमचे डेस्कावयले सब एडिटर्स अश्यो बातम्यो तयार करून तुमच्या पर्यंत पावपाचो आमी यत्न करता. तेजेर तुमी बऱ्यो किंवा टिका करपाच्यो प्रतिक्रिया दिता. पूण तुमच्यो ह्यो प्रतिक्रिया तितक्योच गरजेच्यो आसता कित्याक तेजे वयल्यानूच आमकां तुमच्या पर्यंत कश्यो बातम्यो दिवप हें आमकां कळटा. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. ज्या वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा.